आमी गेल्ले सुमान पयले थेसलोनियन चॅप्टर 4 आमी आहले. आमी पळयताले की जो एंटिक्राइस्ट जो आसा तो कसो येतलो न्हू. एंटिक्राइस्ट, I think we should make the children sit beside it's coming on the camera a lot. All right, 1 Thessalonians chapter 4. पहिले थेसलोनियन chapter 4 आमी गेल्ले पावटी आमी पळयला की इज इट Second Thessalonians chapter 2. Sorry, 2 Thessalonians chapter 2. आमी गेल्ले पावटी आमी पळयलात आनी आमी पळयताले की जो एंटिक्राइस्ट आसा, जो जेजू क्रिस्ताचो विरुद्ध जो येवपाचो आसा, तो येताना ह्या संवसारांत येताना तो कसो येतलो आनी तो येवपाचे आदी तो तयार कसो करता सगल्यांक, कळ्ळें न्हू. कित्याक एंटिक्राइस्ट जेजू क्रिस्त येवपाचे आदी आनी कोण येवन तयार केल्लो, जॉन द बॅप्टिस्ट, कळ्ळें न्हू. जेजू क्रिस्ताचे मिनिस्ट्रीक लागून तो रस्तो तयार करपाक जुवांव जो बाप्तिस्ट दितालो तो आयलो आनी जेजू क्रिस्ताचे मिनिस्ट्रीक तो रस्तो तयार करतालो. तशेंच जेन्ना एंटिक्राइस्ट जो आसा, क्रिस्ताचो विरुद्ध जो आसा, तो जेन्ना येतलो, तो येवपाचे आदी तेजे प्रॉफिट कितें करता, रस्तो तयार करतात, हय न्हू. रस्तो तयार करतात की एंटिक्राइस्ट येवपाचे आदी. कित्याक म्हणजे जरी तर एंटिक्राइस्ट येवपाचे आदी लोकांचे मन जरी तर तयार जायना जाल्यार लोकांक कळोन येतले की हो एंटिक्राइस्ट म्हणून. पूण जरी तर मार्ग तयार केले जाल्यार, लोकांचे मन तयार केले जाल्यार, जेन्ना एंटिक्राइस्ट येतलो लोक तयार जातले तेका स्विकार करपाक, तेका मानून घेवपाक. आनी पयले कितें म्हणून वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, जे चड इम्पॉर्टंट, पयले इम्पॉर्टंट कितें म्हणून आसा, कशें तेजे जे प्रॉफिट आसा, फॉल्स प्रॉफिट जे आसात, कशे रस्तो तयार करता. पयले म्हणजे आमी जाणा जाता की जेन्ना एंटिक्राइस्ट येतलो, देवाचें उतर म्हणटा, एंटिक्राइस्ट येताना तो कसले प्रिचींग करतलो, शांतीचे. तो म्हणटलो शांती आनी शांती म्हणटलो, आनी तेन्नाच तांचेर कितें येतले, व्हडले डिस्ट्रक्शन येवपाचें आसा. देवाचें उतर कितें म्हणटा, वेन दे शाल से पीस एंड सेफ्टी, सडन डिस्ट्रक्शन शाल कम अपॉन देम. जेन्ना ते शांती म्हणटले तेंचे वयर कितें येतले, डिस्ट्रक्शन येतले. आनी जेजू क्रिस्त पासून शांतीच उलयता, पूण जेजू क्रिस्त संवसाराचे शांतीची उलयना. तो ताजे भुरग्यांचे, तेका जे मानून घेतात पळय तांकां शांती दिवपाचे खबर उलयता. पूण जेन्ना एंटिक्राइस्ट येता तो संवसारांत शांती हाडपाचे खबर उलयता. पूण तो संवसारांत शांती हाडिना. शांतीच्या नांवान तो लोकांक बंदखणीन हाडटा. तो शांतीच्या नांवान लोकांक कितें करता, तो बॉन्डेजान बांदून घालता. आनी ते तो येवपाचे आदी ताका मार्ग, ताचे रस्तो तयार करतात आयज. आनी आयज आमी पळोवन गेले जाल्यार सगळेच प्लॅटफॉर्माचेर जावं क्रिस्तांवचे जे आपणाक आपूण क्रिस्तांव म्हणून प्रिचींग करतात, हे आनी दुसरे धर्मान आयज कितें म्हणून प्रीच करतात, सगळे शांती. खंयचेय धर्म आसूं सगळे शांतीचेच उलयता आयज, हय न्हू. कित्याक म्हणजे एंटिक्राइस्ट जेन्ना येतलो तो शांतीचेच उलयतलो. आनी लोकांक आयज शांती जाय. लोकांक कितें जाय, शांती जाय. तांकां देव नाका, सर्वेस्पोर देव नाका, पूण तांकां शांती जाय. आनी दुसरें म्हणून
देवाचें उतर कितें म्हणटा, लोकांक ते कशे फटयतले. देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना एंटिक्रायस्ट येतलो तो लोकांचे मदें जायते मिलाग करतलो. तो lots of miracles will be done in the presence of the people. So before the Antichrist comes, his prophet are preparing the way for him. Antichrist येवपाचे आदी तेजे जे प्रॉफिट आसात ते कितें करतात, तयार करता रस्तो. आनी कसले हितून, आयज क्रिस्तांव म्हणून जे मिटिंगेन कितें चलता आयज चड करून मिरेकल, हिलिंग आणि डेलिव्हरन्स म्हणून ॲडव्हर्टाईज चलता. इट इज अ वे ऑफ प्रिपेरिंग द पाथ फॉर द कमिंग ऑफ दी एंटिक्राइस्ट. हे जाणा जावंक जाय. जेजू येवपाचे आदी जेजूचो जो प्रॉफिट जो मार्ग तयार करता तो कितें म्हणून प्रीच केलो, रिपेंट. होय न्हू. The prophet of God preached what? To prepare the way for the Lord. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. तो कितें म्हणटा, मन बदलात. सर्वेस्पराचे राज आमचे मध्य येवपाचे आसा. मन बदला, स्वर्गीचे राज आमचे मध्य येवपाचे आसा म्हणून सर्वेस्पराचो जो प्रवासकार आसा या प्रॉफिट जो आसा तो कितें म्हणून लोकांक मन बदलपाक आपयता. आनी जेन्ना आमी देवाचे उतर आमी वाचताना देवाचे सर्वेस्पराचे जे प्रॉफिट आसात ते सगल्यांक मन बदलपाचे मेसेज दितात. आनी तशेंच हांव जेजू क्रिस्ताक लागून मार्ग तयार करताना, रस्तो तयार करताना हांव कितें म्हणून मेसेज हाडटा, तो हिलिंग म्हणून मेसेज हाडटा ना, मन बदलात. रिपेंट, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हँड. होय न्हू, होय काय न्हू. येस. आनी जेन्ना जेजू येयलो तो कितें म्हणून मेसेज हाडटा, रिपेंट, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. You understand? When God's prophet was preparing the way for Jesus Christ, the message was repent. When Jesus came, the message was repent. You understand? Now, before the Antichrist comes, the message is peace, and when the Antichrist will come, the message will be peace. Are you able to see that? एंटिक्राइस्ट येवपाचे आदी मेसेज कितें जावन आसतले, शांती शांती शांती. जेन्ना एंटिक्राइस्ट येतलो तोय कसलो मेसेज हाडटलो, शांती. सो द वे इज नाव प्रिपेर्ड फॉर द एंटिक्राइस्ट विथ द मेसेज ऑफ पीस एंड सेफ्टी. बट द बायबल सेज, देवाचें उतर कितें म्हणटा, जेन्ना ते शांती म्हणून मेसेज दितले संसाराचेर एक व्हडलो डिस्ट्रक्शन येवपाचो आसा बेगीन. बिग डिस्ट्रक्शन. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल when we hear about message of peace, peace, peace. When we hear about miracles, miracles, miracles. Turn to Revelation. Keep your finger at 2 Thessalonians chapter 2, but turn to Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 poyat. Revelation chapter 19 verse number 20. Kine borela? And the beast was taken. So here Jesus is come, the second coming. Jesus is come and is destroying the Antichrist and his prophets. Alright, look at that. So even Antichrist has prophets, okay? Just like Jesus Christ has prophet, the Antichrist also has prophet. And the Antichrist prophet are doing what in the world? Verse number 20. And the beast was taken, and with him the what?
false prophet that wrought what? Miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast. And देवाचे उतर कितें म्हणटा? जेन्ना सर्वेस्पोर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत परतून येतलो तो कितें करता? एंटी क्रायस्टाक डिफीट करता आनी एंटी क्रायस्टाचे जे फॉल्स प्रॉफिट आसतात जे मिलाग करून लोकांक फटयतात तांकां जेजू क्रिस्त कितें करतलो? डिस्ट्रॉय करतलो. You understand? Today what you and I need is the word of God. The daily bread. आयज संवसाराक कितें जाय? मिलाग न्हू. तांकां आत्म्याचे तारून सासणाचे जिवीत तांकां आमी दिवंक जाय देवाचे उतर परगट करून. आमी जरी तो देवाचे उतर परगट करून लोकांक सर्वेस्पोर देवाचे उतर आमी दिना जाल्यार लोक कितें करतले? लोक मिलागाचे फाटी धांवतात आनी देखूनच एंटी क्रायस्ट कितें करता? आपले प्रॉफेट तयार करतात आयज. आनी देखूनच आयज आमी पळयतात की सगल्याक आयज हेंच चलता. हिलींग मिरेकल, हिलींग मिरेकल, हिलींग मिरेकल म्हणून आयज चलता. पूण लोकांक कितले आमी शिकून लोक परतून तितूनच वयतले. कित्याक? तांकां जाय तेंच जाय. आनी देवाचें उतर म्हणटा द फॉल्स प्रॉफिट्स हॅव डिसीव्ड द पीपल विथ मिरेकल्स. डिसीव्ड, फटयले तांकां. नाव कम टू 2 Thessalonians chapter 2. So why is the Antichrist not yet revealed now? Why is the Antichrist not yet revealed? Antichrist अजून ह्या संवसारांत कित्याक येवंक ना? तो येयलो काय आमकां खबर ना. आतां हें चलता. हें खंय म्हाका खबर ना, पूण हें काल वॉट्सॅपान येयलां. खबर ना तुमकां येयला काय म्हणून. एकलो भुरगो संवसारांत जल्मांत आयलो. या लोक बेश्टेच पिक्चर घालून लोकांक फटयता म्हाका खबर ना. हो ल्हानसो भुरगो, एज अ लिटल बॉय, they are saying he is born and he is having the wounds of Jesus. Okay, so they are believing that Jesus is come back. Understand? I mean, why not? See, he's also having the thorns on the forehead. पळय तेज्या माथ्यार पासून काट्याचे मुकुटाचे दाग आसा. हातीन जो खुर्सार खियो मारलो पळय ते दाग आसा. You understand? I mean, if you can believe the feathers are angels and the dust is from heaven, which is gold, why can't you believe this? You should believe this, isn't it? Why not? Glory manifestation. होय न्हू? जोरी तर तुमी ते नाकाल्ले पाके आनी ते दुल्लो ते भांगराचे दुल्लो पडला म्हणून विश्वास करून धांवतात पळय, मागीर हे कित्याक बिलीव करूंक नाका? हे कॅथलिकाचे म्हणून. You understand? I know in my message this always come because I'm in the fight of that. I'm passionate about it because the false prophets are deceiving people. And I'm doing everything possible, reminding people, calling them out of this gutter of their life. But there it is. Here it is. They are claiming that there is a boy that is born with the wounds in the hands, with the mark of the crown of thorns, माथ्यार मुकुट, काट्याचे मुकुटाचे मार्क्स आसा, हातीन खिळ्याचे मार्क आसात. हे चेड्याचेर आसा म्हणून आतां फोटो काडून सगळ्याक संवसारांत भोंवता आतां. हो जेजू क्रिस्त म्हणून. It could be the Antichrist. I don't know, I didn't read the whole thing, but I just saw the photo and I just put it off. But I'm saying, why not? If you can believe dust and feather, you should believe in this. And gemstones. Glory manifestation.
राइट. सो दिस इज हाउ Satan deceives people. अशें लोकांक सैतान कितें करता? डिसीव करता. सैतान कितें करता? डिसीव करता अशें. So the Bible says in verse number 3, chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 3, let no man deceive you by any means. कोणूच तुमकां फटयत. Understand? Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except, I think we saw this last time, Antichrist येवपाचे आदी कितें जातोले? रॅप्चर जातोले. एंटीक्राइस्ट येवपाचे आदी कितें जाता? रॅप्चर जाता. जे आमचे इग्रोज आसा, जेजू क्रिस्ताचे जे इग्रोज आसा, ते कितें जातोले? जेजू क्रिस्त मोलबांत येतलो आनी जेजू क्रिस्ताचे जे वॉकॉल आसा, हे इग्रोज आसा, जेजू क्रिस्त आमकां उबारून वतलो. जे कोण मेलेले आसात, भावार्थांत आसून मेले आनी तांकां पुरला, तांकां सर्वेस्पोर कितें उरतलो? तांकां एक नवें कूड दिवन, तांकां फोंडांतल्यान पोत्तून काडून ते आनी आमी सगळे वांगडा जे भावार्थी आसात, आमकां जेजू क्रिस्त स्वर्गा राज्यार वतलो. ताका आमी कितें म्हणटा? रॅप्चर. ओके. रॅप्चर जाले उपरांतूच जेजू क्रिस्ताचे जे इग्रोज आसा, ते स्वर्गा राज्यांत गेले उपरांतूच एंटीक्राइस्ट ह्या संवसारांत येतलो, दिश्टी पडटलो, लोकांक खबर येतली. आनी तो येताना कितें म्हणटलो? आपूण तुमकां शांती हाडटा, आपूण शांती हाडटा. आनी लोक ताका बिलीव करतले. कित्याक? तो मोगाचे आनी गोड उतर उलयता. मोगाचे उतर, शांतीचे उतर आनी गोड उतर. न्हू? आयज आमकां गोड उतर चड आवडटा. हे पास्टरा कडेन गेल्यार तो तापयता आनी हें म्हणटा तें म्हणटा, हेंचें नांव काडून उलयता, तेंचें नांव काडून उलयता. थिंगा गेल्यार तो गोड उलयता, कोणाचेच वायट उलयना, शांतीचे उलयता, मोगाचे उलयता. आनी लोक मूय भाशेन धांवतात. मूय खंय धांवता? साखर खंय पडला, गोड खंय पडला, थिंगाच धांवता न्हू. आनी तशेंच आयज लोकांचे जिवीत जाल्ले आसात. आनी फाल्यां जेन्ना एंटीक्राइस्ट येतलो, लाखांनी लोक धांवतले. कित्याक? तो गोड उलयतलो, शांतीचे उलयतलो, मोगाचे उलयतलो आनी मिलाप करतलो. आनी कसले मिलाप करतलो? तो मुर्ती पासून उलोवपाक लायतलो. द बायबल सेज ही विल कॉज द आयडल्स टू स्पीक. हातीन आनी मातीन केल्ले जे मुर्त्यो आसात, तांकां पासून तो शक्ती दिता उलोवपाक, आनी मुर्ती उलोवपाक सुरू करतलो ड्युरींग द टायम ऑफ ट्रिब्युलेशन. Understand? So the church is on the earth. Until the church is taken, the Antichrist is not going to come. But there are spirits of Antichrist everywhere. There are many Antichrists on the earth even now. Isaiah Antichrist asa. Pun to jo main asa, to केन्ना दिसती पडटलो? जेन्ना जेजू क्रिस्ताचे इग्रोज ह्या संवसारांतल्यान स्वर्गा राज्यांत जेजू उबारून वतलो तेन्ना. अंडरस्टँड? जेन्ना इग्रोज ह्या संवसारांतल्यान स्वर्गार वयतले, चड कोफुसांव जातले हिंगा. देर विल बी लॉट ऑफ कन्फ्युजन. लोक हिंगा थिंगा धांवतले, सोदतले. आनी तेन्ना एंटीक्राइस्ट कितें म्हणटा? भियेनाका. सगळे वायट लोक कितें जाले? वायट लोकांक हांवें हे संवसारांतल्यान भायर उडयले. आतां हांव शांती हाडपाचो आसा. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल, युअर एनिमीज विल एक्चुअली रिजॉयस. हा ते गेले बरें जालें म्हणून. रायट? एंड एंटीक्राइस्ट इज गोइंग टू कम. तो येतलो. एंटीक्राइस्ट येवन कितें म्हणटलो? आपूण शांती हाडटा, तुमी भियेनाका. आतां आपूण येयला, सगळे शांती जातले. आनी लोक म्हणटा आवयस कितलो मोगाचो, कितलो गोड गोड उलयता. आं तेजे प्रिचिंगान काळीज म्हाजे अशेंच मेल्ट जाता. रायट? एंड दॅट इज वॉट वील हॅपन.
So verse number 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that the son of man of sin be revealed, the son of perdition. जेजू क्रिस्त आमकां दाखयता कोण एंटीक्राइस्ट म्हणून. जॉन चॅप्टर 17 जेजू क्रिस्त सांगता आमकां की जो जुदास आसा, जुदास जावन आसा एंटीक्राइस्ट म्हणून. सो जेन्ना ह्या संवसारांत एंटीक्राइस्ट येतलो, कोण तो आसतलो? जुदास आसतलो. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? ही वॉज, ही इज नॉट, ही विल बी. तो आसलोलो, आतां ना, तो आसतलो. He will come back. So Judas is going to come back. Satan is going to come back into a human form as Judas. I also have a feeling, and this is possible, when Antichrist comes, this is just my guess, okay? I've been thinking about it for about 7 years now. This is just my guess, because every time say Antichrist comes, he is counterfeiting God. He is counterfeiting Jesus Christ. So copy kota. So in order for to believe the Antichrist as a good man, as a Messiah, as a savior of the world, I believe, and I cannot prove you from the Bible, this is just my opinion, so you don't have to believe. I believe that when Antichrist will be born in this world, he will born from a woman who is a virgin. He will be born from a woman who is a virgin, and that woman, that child will be of the devil. Just like in the Old Testament, the sons of God had sex with the daughters of men and giants were born, in the same way, Satan will have something to do with a particular woman, and the Antichrist will be born, and the Antichrist would be someone who is a giant back on this earth. So it will be very much easier for people to believe, because that woman was not touched by any man but by a spirit. So everybody is going to say this is the Messiah. So Satan will have a sex with some kind of a woman. Okay, just like the sons of God cohabited with the daughters of men, Satan will do that, and that's how Antichrist will be born into this world as a giant coming back. So whatever happened in the Old Testament is going to be repeated. We read that in Daniel chapter 7, Daniel chapter 9, and in the book of Revelation as we study, we read that during the time of tribulation there will be giants on this earth. Okay? During the time of tribulation there will be giants on the earth. So सोयतान कितें करतलो? सोयतान एक असले वस्तुरेचे वांगडा रिलेशनशिप करून एक भुरगो ते बायलेचे पडांतल्यान जल्म जातलो. ओके, आनी तो जावन आसतलो एंटीक्राइस्ट. दिस इज जस्ट माय गेस, बिकॉज दॅट इज वॉट विल मेक पीपल टू बिलीव, वाव, दिस इज रियली गॉड, दिस इज डेफिनेटली द क्राइस्ट. सो सी आमी जेन्ना वाचताना जे इस्लाम कुरानान कितें बरयला, they are waiting for the Mahdi. You understand? In Quran they are waiting. In Buddhism book they are waiting for the Maitreya. In Hindu they are waiting for Prajapati. Everybody is waiting for somebody, and they will, when Antichrist will come, they will all bow to him and they will receive him. Okay, all religion will bow to the Antichrist. This is the Messiah, and they will believe. So, but as long as the church is on the earth, Antichrist will not be revealed. You understanding? Church जितले ओरोस ह्या संवसारांत आसा इग्रोज, ते पासून एंटीक्राइस्ट ह्या संवसारांत दिसती पडचो ना.
जेन्ना रॅप्चर जातोले, when the church will be caught up, then only what will happen? Those things will happen. See, in the Bible, we read about in the book of Hebrews, the Bible in the 1 Corinthians says that women should dress well because of the angels, right? Women should dress well because of the angels, because angels can be tempted. The Bible also says in the book of Hebrews that you may be entertaining strangers, which could be angels, and the next very verse is marriage is honorable, and the bed that is, it's speaking about fornication immediately after angel, because there's something that is going to happen. And today we see immodesty growing up in the midst of the women's immodesty, too much of revealing that is happening, and Satan is going to basically this is what Satan is trying to do, and evil thing will happen. Whatever happened in the book of Genesis, when the sons of God saw the daughters of men, took them to wives, that's exactly what will happen to themselves in this world at that time. Okay, verse number 4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God. What he wants to do, he is going to say, I am God. And people will believe that he is God. Because if he is virgin born, then people will believe. If he is doing miracles, people will believe. If he is speaking about love, peace and unity, people will believe. जेन्ना तो शांती मोग आनी एकवटाचे उलयतलो लोक विश्वास करतलेच, मिलाप करतलो जाल्यार लोक विश्वास करतलेच की होच देवाचो मनीस म्हणून, हय न्हू. आनी तो आपुणूच देव म्हणून, सर्वेस्पर देव म्हणून सांगून आपणाक नमस्कार करात म्हणटलो तो. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. तो सगळ्यांक दाखयतलो की आपुणूच सर्वेस्पर देव म्हणून. And that is the time when the Jewish people will come to know something is wrong. Understand? And maybe we will, as we go through the book of Revelation, we will be able to find. But I don't want to give much. I just wanted to give a little today. We still stuck with that same verses, but keep this in mind. When Antichrist comes, he is going to come with peace, love, unity, doing miracles. Alright? Shanti, ekod ani mog. Ye message ditolo ani मिलाक जायत्यो मिलाक कोत्तलो. दुसरे आमी उगडास धरूंक जाय की जेजू क्रिस्त संवसारांत येवपाचे आदी जेजू क्रिस्ताचो जो प्रॉफेट आसा तो कहले मेसेज दिता, मन बदलात म्हणटा, हय न्हू. तुमचे मन बदलात आनी देवा लागीं येयात. आनी जेजू जेन्ना येयलो तोय कितें म्हणटा, मन बदलात आनी म्हजे लागीं येयात. पूण जेन्ना एंटिक्रायस्ट येवपाचो आसा ताचे पयले ताचे प्रॉफेट कितें करतात? हिलिंग, मिरेकल्स, पीस. एंटिक्रायस्ट जेन्ना येतलो, हिलिंग, मिरेकल्स, पीस. And that is why I am against every so-called prophet and apostles of this day and age, because I believe no matter how sincere they are doing, even Satan will do everything sincerely. I believe they are also the prophets of the Antichrist, deceiving the people in the name of Jesus Christ. You understand? So we got to be careful. We have to be careful. Today our prophet is, and our apostles is, the Old Testament and the New Testament, the living word of God. This is more living than any people on earth. Amen? So our faith, our foundation, आमचे जे भावार्थ आसा, देवाचे उतराचे बुनियादीन बांधलेले आसा. पोन्ने कोरार जे कोण आसा, पोन्ने कोरार आमचे प्रॉफेट जावन आसा, नवे कोरार आमचे अपॉसल्स जावन आसा. आनी आमकां शिक्षण देवाचे उतरांतल्यान आमचे जिवीत
हेजे वयर बांदलेले आसा. देवाचे उतर जावन आसा आमचे बुनियाद. हे जिविताचे पुस्तक, हे मेलेले पुस्तक न्हू. So if anybody says, are the prophets and the apostles are dead? No, they are still alive, but in the Old and the New Testament. The men today who call themselves as prophet and apostles, they are antichrist. They are false prophets and false teachers. Whoever it is, absolutely false. No matter what they do, they may tell about Jesus, but they are absolutely false because their message does not align with the word of God. Alright? Alright, then third, I want you to remember, this is my opinion. Why people will believe in Antichrist? Because people are waiting for the Messiah. Okay? लोक संवसारान एंटिक्राइस्टाक कित्याक बिलीव करतले? कित्याक म्हणजे आयज संवसारान सगळे धर्म तयार करतात, वेट करतात की एकलो मसाया येतलो म्हणून. हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, Jewish, everybody is waiting for the Messiah. So when the Antichrist will be born through a virgin, people will say, yes, this is the Messiah, and they will believe in the Antichrist. Alright? Later on when we will come, we will see more, and then we will also see why some of the people are rejecting the Antichrist. Maybe that, Lord willing, if rapture does not happen next week. Alright? God bless you.